बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या सुमिया जेजूच्या भौशीक जिवितान आमकां एक मुखी सोत दिश्टी पडटा. ते म्हटल्यार तो सोगटांक बरें करीत गेलो. आपल्या गुरू आनी फुडाराच्या पावलांनी चलून बागयोन फ्रांसीस शावेर आपल्या गवळीक कार्यान आपल्या सुमिया आनी दोनयाचें काळीज मोन घेवन वेता थंय सोगटांचो मोग करीत आनी हुस्को दवरीत आपटलो, दोपटलो, खर्शेल्लो आनी झरलो. असो तो सुमियाचे सेवेन बागयोन पावलू भाशेन सोगटांक सोगोट जालो आनी समाजाचें रूप बदल्लें. आमी सोगल्यांनी सरू भागेलीपणान जिवूंक हे मिसाचे भेटेन खतखतायेन मागुया. आनी हे मिसांत आमी वांटो घेतना देवा उजीर आनी एकामेका मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची सोमेस्तांची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर.
आलेशांद्रियाच्या कातरिनान पासत ही सांतणी पासत देवाक आमी मोहिमा दिवया. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर पासत आमी तुका वाकणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सुमया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी बो दयाळ देवा आलेशांद्रियाची कातरीना हे तुजे रक्ताक्षिणीक आपल्या कश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जैताचो दीस समरमताना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानांच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपर्यंत जैतवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचें ना. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेळोली दिसली. संसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली तें एक नश्ट दिसलें. ताचें मरण ताचो सत्यानाश म्हूण ही पिशीं समजली पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बरवशान बोल्ल्यान तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी ओमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं पडजोळीत जातलीं आनी उशेलांतल्यान किटा पोरी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरसांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासणाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पात येतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताचे सोवे मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब गायन जातलो. रोडण्या दुखानी भोगात्मी गायोना दामून कोतात सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां
आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां जबाब रोडण्या दुकानी वखदात ती गायोना गावून करतात लुवणी ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसलीं कसलीं अजापां सोर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नान ओय व्हड व्हड अजापां सोर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं जबाब रोडण्या दुकानी वखदात ती गायोना गावून करतात लुवणी जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सोर्वेस्परा रोडण्या दुखांनी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी जबाब रोडण्या दुकानी वखदात ती गायोना गावून करतात लुवणी वेतां वेतां दुखाबरीत चल्लीं हातांत घेवन वोमचें बी येतां येतां गितां घालून आयलीं माथ्यार मारून कणसाचे बरे जबाब रोडण्या दुकानी वखदात ती गायोना गावून करतात लुवणी बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो बोडाय दाखोवंक सोदता ताणे सोम्या सोबें बोडाय दाखोवची आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मारलेलो जायना पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मारलेलो म्हजें पिशेपण तुमी इतलें सोंसलेलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यान आनी हे परी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यान देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक उबी रावया जेजूचे पोतींनी ये फुडें सर हो मुकुट घे सासणांक थंग सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला Sorbespo तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शेसांक म्हणलें कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवू नाकात कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच पाऱ्यान हेमकोणान नाश करूंक जाता ताका तरी ओदीक भियात पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना तितलेंच न्हय
तुमचे तोकलेचे केस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच तुमी भियो नाकात. शेरकांच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक परती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पोरगोडटलों. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणानो, आमच्या भारत देशांत कशे भाशेन देवाचें उतर आमी वाचचें आनी तें आमकां बदलता आनी आमचें जिवीत नवें करता ह्या विशीं आदींसान भोव आदींसान एका मनशान पुस्तक बरयलां. आनंदा वरदान ताचें नांव. ध्वनी लोकायता ह्या पुस्तकाचें नांव. आनी ध्वनी म्हणजे भास जावप. उतर आमचे भितर एक कविता कशी आमकां एंगेज करता. न्हूच आमचे मोतीक, न्हूच आमच्या गिन्यानाक, पूण आमच्या भावनांक, आमच्या सगळ्या जिविताक. इंग्लिजीन आमी सजेस्टीव मिनींग म्हणटा. आमच्या पवित्र पुस्तकान मेळटा. जेन्ना आमचे दोग शीस एमावसाचे वाटेर वेताले, तांची काळजां उलपतालीं. आनी अशे भशेन बाबा भयणानो, जरी आमी बायगॉन फ्रांसीस शावेर अशी आयल्या, ताचेंय काळीज उलपलें. परतून परतून ताका इनास दे लॉयलान बायगॉन इनासान सांगलें, कित्याक उपकारत हें सगळें तुवें सोडलें. ताचें आख्खें जिवीत देवाक ताणें दिलें. आनी भशेन बाबा भयणानो, देवाचें उतर ताच्या जिवितान फळवंत जालें. आयज देवाचें उतर आमकां उगडास करता. आमच्या कश्टान दुखान आमी विस्वाशी रावंक आनी सोबे माजार समाजांत आमी जेजूची म्हूण परगटूंक. आनी अशें बाबा भयणानो, हें करता हांव तेन्ना आयज किरीत विशय आमकां विचून काडलो की आमी हें देवाच्या उतराक आंग दिवपाक, हें देवाचें उतर आमच्या कोडण्या चिंतना आनी जिवितान दिसती पडोवंक, आमी तें जिवंक केरीत भाशेन आमी समाजांत सहभागेली जावंक. आमच्या समाजांत आमी बागाक रावंक, आमच्या समाजाच्या जिवितान आमी भाग घेवंक आनी ह्या पासत सहभागेली सांगाती सोमेस्तांक, न्हूच क्रिस्ती बावार्थ्यांक, पूण सगल्या आमच्या भावा भयणांक. जेन्ना आमी समाज म्हणटा, आमी सगळीं मनीसकूड एकामेका सांगाता मनशां कशीं ह्या समाजांत भागाक रावता, बागेली जाता, एकामेकाच्या जिवितान भाग घेता आनी हे भाशेन जियोंक. बाबा भयणानो, जरी तर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या गोंयकारांक हें आठवें न्हय, भायलें न्हय, आदिस्तान आमी तें जियेल्या. आमचें कोण लग्न जाता जाल्यार सगळीं आमी एकठांय जाता, जेवण रांदता, शेजारी येतात, सोयरीं येतात. कोण मेलो जाल्यार आमी एकामेकाक रांदून दिता. आनी भशेन आमचे मदें एकामेकाच्या जिवितान वांटो घेवप आदिस्तान आसा. एक वस्त आमच्या जिवितान आसा तें हांव सजेस्टीव करूंक सोदतालो की असलो आल्तार आमच्या पुर्वजांच्या जिवितान आसलो. कसो काय तो एका एका गांवांत दवरणे आसलें आनी लोक चलोन चलोन येतालो. आमची पुर्वजां कडेक त्या वेळार मोटरां नासलीं, कांयच नासलें. चलोन माथ्यार ओजी घेवन बोरो घेवन येतालीं आनी एका एका गांवांत जायते कडेन आजून पर्यंत डोंवड्यार म्हणटात, हे भाशेन नांवां आसात. 3 फातरांची बांदलोलें आमच्या मनशांक सोंपें जातलें उबो रावन म्हजो बरो म्हजें ओजें त्याचेर घालूंक आनी बसून विसो घेवंक. आनी थंय विसो घेतना आमचे पुर्वज खंय तांकां उदक दोत्ताले, कोण तरी पेज दोत्तालो. हे भाशेन वाट सुरे दुसरे गांवचे म्हज्या गांवांत पावन सोडल्यात, आमचेच ते गोंयकार, तांकां आदार. भाव भयणानो, असलें
समाजांत वांटो घेवपी आमी आमचे पुर्वज. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, जरी आमी आयज राया आनी फोंडेचे वारांडांतलीं भाव भयणां आयलीं, इट्स इम्पॉर्टंट टू रियलायज आमी राया सगळ्यान पयलीं सगळ्या बरोबर मास कन्वर्शन राया जालें शास्तीच्या गांवांत, रायच्या गांवांत. कित्याक जावप? आमी एकामेकाच्या जिवितांत वांटो घेतालीं. आयज मास कन्वर्शन कोण जाता? एकलो येतान जाता. टुडे देर इज नो मास कन्वर्शन. कित्या खातीर? कारण एकूच, आमकां एकलो रावपाक संवय जाली. वी हॅव बिकम एगोडो, इंडिविज्युअल. हांव समाजाच्या जिवितांत उणोवप भितर सरलां. आनी ह्या खातीर घडये हांव बागाक आसां कोणाच्या, म्हज्या बायलेच्या आनी भुरग्यांच्या, घडये चडूच जाल्यार घरच्यांच्या. जालें काबार. जियेलो मेलो गेलो. आदलें तशें नासलें. हांव म्हणल्यार म्हजो गांव. आनी ह्या खातीर आमी समेस्तांच्या जिवितांत मिसळ जावन आसलेले हांव. आयज परतून बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी जेजू आमकां उगडास करता. सगल्यांक आमी सगोट जावंक, समेस्तांक, जेजू सगल्यांक सगोट जावंक आमचे मदें आयलो, आमचे आडमास घेतलें, आमचे पातका खातीर ताणें जीव दिलो. आनी तेच परी फ्रांसीस शावेर, बागेवन फ्रांसीस शावेर सगल्यांक सगोट जावंक कितलो आरपीट जालो. गोंयांत आयलो, गोंयचे भायर गेलो, सगल्या लोकांक जेजूक जोडून दिवंक आपलो जीव जोरयलो. आनी हे भशेन बाबा भयणानो, बागेवन फ्रांसीस शावेर आमकां देख. आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराची देख घेता हांव तेन्ना म्हाका एका तरणाट्याचो उगडास येता. कित्याक आयचें देवाचें उतर आमकां ताचो चड करून उगडास करता. तो जावन आसा आंजेलो फोन्सेका, आमच्या लागींच गांव सांस्तेबांव गांवचो. द फादर ऑफ इंडियन क्रिस्टियन आर्ट ही पदवी ताका दिल्ली आसा. फादर ऑफ इंडियन क्रिस्टियन आर्ट. कित्याक म्हणून? तो ल्हान आसतना तरणाटेपणान ताका कळ्ळें आपणाक पेंटींग करपाचो, चितारपाचो देवान गूण दिलो. आनी हें शिकपाक तो मुंबय गेलो आर्ट कॉलेजीन. पूण थंय ताका शिकयतात तें सगळें जाणा म्हूण समजलो, कित्याक वेस्टर्न स्टायलीन शिकयताले. ताणें मागीर कोणें तरी सांगलें म्हूण कलकत्ता तो गेलो. कलकत्ता रबिंद्रनाथ टागोर शिकयतालो. शांतीनिकेतन इस्कॉलांत तो पावलो. आनी शांतीनिकेतन इस्कॉलांत तो आसलो तेन्ना अबिंद्रनाथ टागोर ताका मेळ्ळो, रबिंद्रनाथ टागोराचो भाव. आनी ताणें ताका सांगलें, तूं कितें पेंटींग कोत्ताय तें तुजें जिवीतभर जेजूक पेंट कर. पूण एक काम कर, तूं जिवीतभर जेजूक पेंट कर, पूण जेजूक आमच्या भारती रोंग दी, आमचे भाशेन कर. जेजूक सगल्यांक सगोट कर. नाल्यार तो भायलोसो दिसता, आमचो न्हय दिसता, आमचो दिसोंक जायो, ताका आमचे आडमास दी. आनी हे भाशेन ताणें केलें. ताका बाबड्याक गोंयांत सोंसचें पडलें. आयज ताचो उगडास गोंयांत कितलो आहा तुमकां कळटलें. ताणें पळापळ काडची पडली. आपले बायले घेवन पुना गेलो. थंय ताणें वण्टीर पेंटींग केल्लें दिसता. 1945 पेंटिंग्स म्हणटा आमी डिनॉब्ली कॉलेजीचे वण्टीर आसात. थंय हांव शिकलां. थिंगाच हांवें तें पळयल्यात. असलो आमचो गोंयचो तरणाटो. जेजूक सगोट करपाक ताणें देवान दिल्लो गूण हाडलो, सोंसलें, विश्वासी रावलो. आनी आयज ताका भारत देशांत द फादर ऑफ इंडियन क्रिस्टियन आर्ट अशें म्हणटा. तुका देवान गूण दिला, तुका देवान जायतें दिलां. कित्याक तूं लॉस्ताय भियेताय? समाजा खातीर दी, समेस्तां खातीर दी. तुजे गूण बाबा भयणानो तूं दिताय, तूं भाग घेताय समाजाच्या जिवितांत, तूं सुहो बागेली जाताय. आनी हे भाशेन सगल्यांक वेंगेन धरून जेजूचो पाटलाव करता. जेजू सारको तूं जाता, बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जाता. असलें जिवीत तुका आनी म्हाका दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां देवाच्या मुण्यारान सांगलां, आमकां एकमुळे जावंक देवान विचून काडूंक ना, पूण आमकां बाप्तिजम दिला, संवसारांत पाठयल्यात. आमी सहभागेली दुसऱ्या सवे मिसळ जावंक आनी जे गूण देवान आमकां दिल्यात ते दुसऱ्यांक परगटूंक. तर हेंच मनांत धरून आमी आमचो कॅथलीक भावार्थ व्हडल्यान उबे रावन परगटुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बाप्पाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक
आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आंकवार मारीत तावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेतरा देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणांचें जिवीत आमेन. बाबांनो आनी भयणांनो ह्या वेळार थोडी आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. बरी खबर हाडटा तांची पावलां सुदर. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोतवाच्यांनी तांचे गवंडीक सेवेंतल्यान सगल्यांक कसलीच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सुमया जेजूचें काळीज मन घेवन जेजूचो रूपकार जावं देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कोर. सोगटाक सोगोट जावं. सगळ्या राष्ट्रीक सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलोच लाभ सोदिनासतना पूण उदार काळजा मनान आपले पोरचेची सेवा चाकरी करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कोर. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. सगळ्या आमच्या गोराब्यांनी जण एकल्यान एक दुसऱ्याचे बरेपण चिंतून पेल्याक आपल्याच फुडें घालून माये मोगान जियेवून जेजूची आज्ञा पाळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कोर. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें म्हाका पावलें. हालींच्या दिसांनी थोडेकवार गोरसांक सांपडलोलीं भावा भयणां आमकां मेळटात. सगलो भेदभाव आनीक वेगळोचार कुशीन दवरून आनीक पयस करून उक्त्या मनान आनीक सोदोळ हातांनी दिवंक आनी गरज भोगूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कोर. मोगाळ बाप्पा तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार घातलेली मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या जणकल्याच्या काळजांतलें आपस्वार्थीपण उमटून काड आनी आमकां सगल्यांक सहभागेली एकामेकाक सवें हुस्को मोग दाखयतली कोर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. तुझ्या पवित्र्या मुखार बापा एकूच उडो हो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उड्या भितर लिपतात कोण्यो तशी जेजू सगळे सगळी बाकी भुरगीं तुजी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे आमी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे थेंबे
मोशा बाबा म्हणिनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली इंदेणी तूं पवित्र कर. आलेशांद्रेची कातरिनांचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आलेशिंद्रची कातरिना तुजे रोगताक शिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे वसोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पोजोळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वार्ताचो गूट पोरगो डोया सोम्या जेजू आमी वांगडो खाता आनी एकावशींतले येता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारली च्यो पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वादय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुडजडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडीं तुका मानवल्यान तें सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी बाप्तिजम घेतला आनी बाप्तिजम वरवीं आमकां संवसारांत पाठयल्यान न्हय आपसुवार्थी एकमुडी जावंक पूण बलिदानान बागिलीपणान एकामेकाक सोय वागूंक सगल्यांच्या बरेपणा पासत आमचे गूण वापरूंक आमचे बाप म्हणटना देवाची कृपा मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची कुणा दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी.
होच तो जेजू जो एकलोच देवाचो पूत जावन आमचे खातीर आमचे आंग मास आमचे सुसूतायेंत मिसळ जालो आमचे पासत रोगताचे थेंबे निमाणो पुऱ्यान वारोयलो तोच जेजू आमच्या काळजांत रावूंक येता नितोळ काळीज मोनान कोमिन्याव घेवंक तयार आसात ती कोरेंच सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक फुडें सरचें कुमन्या शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in the prayerful solidarity. कातोलीक धर्मामध्ये जाणे बातिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे वे जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बातिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Babuimi, ami sogli, sorbes moroci burgi. Jesu na, sorbes nazo, tazo babui amzo. Korak mo, geta metazo, zozo ave. प्रार्थूया सर्वेश्वरा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा आलेशांद्र्याची कातरिना तुझे रक्ताक्षिणीक तुझे सेवेंत विश्वासी
आनी कोश्टा मोरणांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या उत्मीक झुजांत घोट आनी जैतिवंत कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे आमी बसूया. आयज मिसाची भेट समोरुमल्या फादर एरेमितो रिबेलो तशें देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर विक्टर फेरांव आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. आयज बाग्यो फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:15, 9:30. आयज 10:30 वरांचेर मीस हांगासर आसचें ना. उपरांत 4:45, 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 6 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार फुलाचे पयशे बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत तुमी दिवं येता. तुमच्या खाशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळ्ळो जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वचून तुमच्यांनी दिवं येता. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून कळोवचें. दोर मिसाची भेट सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. आयज बाग्युवंत कातारिनाचें फेस्त जाल्ल्यान 10 वरांचेर से कॅथेड्रल ह्या फिरगोजेंत मीस आसतलें. मिसाची मांडावळ करतल्या पोंडा आनी राया डिनरीक भाव भयणाक आमी दिनवासता. तशेंच कुर्तोरीची फिरगोजकारां भायर हेल्थ कॅलेंडर विकरे घेवन आसात ते घेवंक तांकां तुमचें आदार दिवचो. देव बरें करूं. सगळे आमी उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आपसुवार्थीनूय पूण सौभागेली जावंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड बाग्युवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें सांगातान करुया. बाग्युवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुजे कास्की मागणें बापाक भेटय. सगळीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, ora cura, radicam ciamoga, la storia, desangazzai
आमी सोमेस मागता मोजोन तुजी कोरताय मोर मिलाग्री आमी सोमेस मागता मोजोन तुजी कोरताय मोर मिलाग्री एसोसिएशन ऑफ सिनियर सिटीजन ऑफ कलांगूट हांगासर यात्रेकारां कशीं हांगासर आयल्यात तांचे पासत आमी मागता. तुमकां कसलीय वस्त वो मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार